वेलंकनीच्या बलैकेचे मायेक नवेन ये बोव नितळी आंकवारी बोव भाग्यवंतरीन दादीन जेजूची बोव नितळ आवय जावं ससंतावन तुका विंसून काडली। देव पुताक तू गर्भे समोवचे वेळी आनी तुजे निर्मळ कुशींत 9 म्हयने ताका वावूंचे वेळी तुका बगुल्ल्या अदीक वर्त्या आनंदसो उगडास करून तू म्हाका फावो कर। म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोसो आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव बोव चड अत्रेकतां। हे दुखेस्तांचे बोव मोगाळी माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उगडास करतल्यांक तुवें बसयलाय तो प्रत्येक आदार या म्हज्या गरजेन तू म्हाका पाटय। तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळतीचेर पातयेवन आनी आमी मागल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवण्याचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायाच्या आदारार होंदून बोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परततां। या म्हज्या गरजेन म्हजे पसोत विनंती कर। देवाचे भाग्यवंत कुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशें कर, न्हयतर म्हाका अदीक गरजचे उपकार मेळाशें कर म्हूण या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परतून मागतां। हांगा तुज्यो गरजो उसार। तुज्या मानांक हांवें तरच्या ह्या नोवेना मरिफात तुजे मध्यस्थिकेतय म्हाका आसची वर्ती पातयेनी उसारून हांव खुशी भरतां। तुजो दैवीक पूत तुजे कुशी आसतना ताणें तुज्या खतावीण काळजान पेटयिल्ल्या सैंबवर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मानांक हांव तुजे लागीं परतून मागतां। काण घे म्हूण हे म्हजें मागणें आनी ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां म्हज्या काळजाचे अत्रेक। नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। ये देवाचे माये काण घे हे म्हजे प्रणाम। गाब्रिएल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामांक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां ते जावन दीत म्हूण हांव खुशी भरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां। ये दुखेस्तांचे बुजवणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगुल्ल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागतां। तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मरिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागल्यो कृपा आनी उपकार। या खातीर
हांव तुका भेटयतां तुज्या मानान येदोळ पर्यान मनशान केल्लीं सर बरीं कामां. जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटिल्लें. ह्या मोगा पासत भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी झोन दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन.